बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इसाया प्रवदेचो ग्रंथ 12वा स्वर दुसरी ओळ. आयजाया 12:2. वै देव मुचें तारण, हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोवचो ना. कित्याक सर्वेस्पर मुचें बळ आनी मुचें गायन, तो जाला म्हजें तारण. वै मगचनो ही उतरां आनी चाकी आज आमी स्मरण करचो सांत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे ताचे सवय जारी जाल्यान. देव ताचें तारण जालो, ताका जैतसो मुकुट दिलो. आमचे थंय सुमी तशेंच करता. आमी दिंबी गेल्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत सुमी हजार जाता. तो आमचो आसरो, आमचें कोटें, आमचें तारण. गावया आमी गीत A16 पेज 27. तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. आनी सगळ्या काळजांत, सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सर्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा. वय सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सक्तीन सुमयाक आमचें आराधन करया. तो आमकां मेळोवंक आयला भोव पवित्र सक्रामेंतान. भगवान मॅक्सिमिलियन कॉल्बेक ताणें धैर्य दिलें, बळ दिलें. ताच्या जिवितांत आनी ताच्या मरणांत ताका साक्ष जावच्याक, महिमा दिवच्या. आनी 2 कुरो, एक धवो आनी एक तांबडो ताणें दर्शन पळयल्लें. भुरग्यापणार, ल्हानपणारच ताच्या जिवितांत तें दर्शन ताणें जारी केलें. आज आमकां सुमी घट करता, ताची कृपा आमचेर वता. ताका आराधन करता आसतना सगळ्या मनान, काळजान, आत्म्यान सुमया मुखार आमी आसा. आराधन करया, ताका मान करया, ताची कृपा आमी जोडया. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भुजबंदार, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भुजबंदार, तूं म्हजी गुपी सुवात. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. आनी सगळ्या काळजान, सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सर्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. सगळ्या आमी सुमयाक हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा
समया आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका महिमा तुका सम्या महिमा तुका सौम्या महिमा तुका सौम्या महिमा तुका सौम्या महिमा तुका हालेलुया 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 आराधन मानने महिमा तुका सम्या तू आमचो आसरो आमचे कोडे आमचो समय आमचो सडवोना तू आमचो मोगाळीस्ट आमचो राखणदार आमची गदरी सक्रामेंतान तू हजार जलाय आमकां तारण दिवच्या आमचे तुजी कृपा वचच्या देवाचो देव राय सोराय तुका सर मान होगळा आराधन स्तुती पावो We worship you, we adore you, Lord. We glorify you. Hallelujah, 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 hallelujah. जो अंजला स्वर 15-13 ओळ जॉन 15:13 आपला इश्टा बसोद आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हळें सुम्यान आनी सुम्यानच आमचे खातीर जीव दिलो आनी आज आमी स्मरण करचो सांत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे पोलंडान जल्मल्लो आंकवार मरयेंत ताका विशेश मोग आशिल्लो ताणें कथावीन मरयेचें सैन म्हणलो एक मेळ आनी कथावीन मरयेचो वीर म्हणलें एक पत्र आराम केलें थोड्या तेंपाक तो जपानाक मिशनरी जावन गेलो जाल्यारय उपरांत पोलंडाक तो फाटीं आयलो नाझी विरोध केल्ल्या प्रसाराक ताका कैद केलो तरी एक फावटी ताका सुटका जाली उपरांत जुदेव निराश्रितांक कुमोग केल्ल्या वेळार ताका परत कैद केलो आनी गडीपारी ताका केलो 1990 सालिसांनी 1941 जुलय 26 तारीखे 24 बंदिवनांतलो एकलो कैदी परारी जाल्लो आनी तांच्या रिवाजे प्रमाणे बंदिवना पैकी 10 जाणांक तांणी विंचचें आशिल्लें एका बंद कुडांत तांणी घालचें आनी तांकां उपाशी मोरोंक सोडचें आनी 10 जाणांक विंचतना तांचे पैकी एकलो 9 भुरग्यांचो बापूय तो रडा लागलो ताचें नांव फ्रांसीस म्हणून तो म्हणलो देवा दया कर म्हाका विंची नाकात पाप म्हजी बायल आनी म्हज्या भुरग्यांची गत कितें आनी हें आयकल्लो मॅक्सिमिलियन कॉल्बे मुखार सरलो आनी म्हणालो पोलंडाचो हांव एक कॅथोलीक याजक हांव आतां प्रायेक पावलां ताका बायल भुरगीं आसात देखून ताचें स्थान हांव घेतां आनी अशें मोरण मुखार पळोवन आशिल्ल्या आपल्या सांगात्यांक त्या 9 जाणांक पैकी वय एकलो मॅक्सिमिलियन कॉल्बे ताणें तांकां धैर्य दिलें बुसवण दिलें त्या बंद कुडांत आनी उपासी आशिल्ल्या वेळार निराशेन बुडोवन रडच्या बदलाक मागणें करून सुम्याची वडवी गावन आमच्या मरणाक आमी तयार जावया म्हणून ताणें प्रेरीत केलें पळया मुगाळ बोवा आनी भयणी आज आमकां स्तुती करूंक थोडे बुडी आमी आळसाय करता आमचें मन सोडिना दैत्य बुडी आमी आमकांच एका तराच्या बंदडेंत आमी घाला जायते बांदपास आमचे थंय आसात पूण हांगासर एकलो सांत बंद कुडान मरण मुखार आसा आनी ताच्या सांगात्यांक धैर्य दिता बुसवण दिता आनी ओगळीक सुम्याची स्तुती करूंक उलो दिता आनी अशें सगळें मरण पावलें एक एकच पुणू मॅक्सिमिलियन कॉल्बे मात्र मरण पावूना उपरांत तें कोडू आनी कोणाक हेर बंदिवनाक जाय पडलें गरज आसलें देखून ताका ॲसिडाचें एक इंजेक्शन
कार्बोलिक इंजेक्शन म्हणटा दिवन ताका लगड काडलें, पूण ताची निर्जीव कूड सयत मरण पावल्ली. ॲसिडाचें इंजेक्शन दिवन त्या काळोखांत परजळटली म्हणटात. एक बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज तुमी आमकां कितें सांगता? ह्या भगिवंत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे मुखांत आमी देवाची स्तुती केल्यार, आमी देवाक वळखल्यार, ताची कृपा आमचे थंय देंवता. आमच्या हर एका विश्व्यांनी जावं आमच्या कुडींत, आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत आमचे हर एक बांदपास बंदोड्यो तुडतात आनी सोमी आमकां जैते वंत करता. त्या सोम्याची स्तुती करया. B60 पेज 68 सर्वेस्पराक शेकार करया म्हणून थाळी बिडून संतोषान आमी स्तुती करया. सर्वेस्पराक शेकार करया, ताच्या नावाक महिमा दिवया, पदवी महिमा ताची वर्णिया, व्हडा ताळ्यान आमी गावया. सर्वेस्परा जयकार करया, ताच्या नावाक महिमा दिवया, पदवी महिमा ताची वर्णिया, व्हडा ताळ्यान आमी गावया. कृत्य ताची पळय गावया ताच्या मना, कृत्य ताची पळय गावया ताच्या मना. अस्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव ताचो पळोवन वंदिता. अस्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव ताचो पळोवन वंदिता. हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाखणया. ताळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाखण्या. निरंतरी ताळयो बिडून सुम्याची महिमा, सुम्याची पदवी आमी वाखणी. मॅक्सिमिलियन कॉल्बे ताणें दाखयली, ताची पदवी ताची महिमा. आमचे थंय तेच पदवी आनी महिमा तो दाखयता. ताची स्तुती केल्ल्याक आमकां विशेष कृपे देणे आनी तो भरता. सर आमच्यो सांकल्यो, आमच्यो बंदोड्यो सगळ्यो तुटोवन घालता. आमकां विविध तरांनी सबार देणे आनी तो भरता. ताची स्तुती करया, ताच्या नांवान आमचे हात भरया, ताका महिमा दिवया, ताका वाखण्या. ताच्या नांवान हात उबारया, जीनभर ताका वाखण्या. कीर्तनांनी स्तुती करया, मोलादीक मोग ताचो नियाळया. ताच्या नांवान हात उबारया, जीनभर ताका वाखण्या. कीर्तनांनी स्तुती करया, मोलादीक मोग ताचो नियाळया. कृत्य ताची पळय गावया ताच्या मना, कृत्य ताची पळय गावया ताच्या मना. अस्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव ताचो पळोवन वंदिता. अस्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव ताचो पळोवन वंदिता. हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाखण्या. ताळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची
तळयो पेटून गाऊया, तळयो पेटून आम्ही गाऊया महिमा ताची वाकन्या निरंतरी तळयो पेटून आम्ही गाऊया महिमा ताची वाकन्या महिमा ताची सुम्याची महिमा ताची वाकन्या आमची सुम्याक महिमा सा महिमा ताची वाकन्या हालेलुया 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 सुम्याक सा महिमा सुम्याक जाऊन स्तुती मॅक्सिमिलियन कॉलबेक आपल्या मरणाच्या वेळार बंद कुळान सांगात्यांक प्रेरण उत्सवान उत्तेजन दिवन मागणे आनी स्तुती करून तांकां धैर्य दिलें आज तस सुमी आमकां तेच करपा तेच धैर्य आमकां दिता वी थँक यू प्रेज ग्लोरिफाय यू लॉर्ड for all that you're doing for all your graces and blessings hallelujah 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 आमकां दिल्ल्या कृपे खातीर जैता खातीर तुका सामय मास hallelujah 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 Lord thank you Jesus thank you Lord hallelujah वैमगाळ भवानी बनी मातेवस वांजलावसवर 5:16 वोळ म्हणटा तशेंच तुमचो उजवाड मनशा मुखार पडजळून दी ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गींच्या बापाक महिमा दिवन दीत मॅक्सिमिलियन कॉलबेन ताच्या जिवितांत आनी मरणांत देवाक महिमा दिली साक्ष दिली तो एक कातोलीक यासाक 6 वर्सां ताका जावनान सुमार 40 आनी 7 वर्सांची ताची मटवी जिणे तरी सुम्या खातीर सुम्याच्या पावलांनी ताणें तो जियेलो आनी त्याच बरी सुम्या बरीच तो माडतेर मेलो आनी ल्हानपणारच ताणें 2 कुरोवांचें एक दर्शन पळयल्लें म्हणटात एक धवो कुरोव आनी एक तांबडो आनी तें ताच्या मरणा उपरांत जारी जालें 1971 1971 पापा पाऊल 6व्यान ताका धवो कुरोव दिलो ताका भगवंतपणाक उबारून 1982 1982 वर्सां पापा जुआंव पाऊल 2 ताका सांतीपणाक उबारून माडतीरपणाचो वा तांबडो कुरोव ताका दिलो आज समी आमचे थंय तशेंच करता आमचे रियेक कश्ट आमचे रियेक तत्वार तो जैतांत बदलिता मॅक्सिमिलियन कॉलबे थंय ताणें जशें केलें तर मोगाळ भवान बेनी आमी सुम्याचेर एक घडी दिश्ट केल्या आज सुम्याक आराधन करची आमी सुम्याची स्तुती करची आमी सुम्या मुखार आसची आमी सुमी आमकां कृपा दिवनच आसा आज आमी दंडळचे नाका आज आमी कंगल जावचे नाका आज आमी चंचल जावचे नाका पगार ह्या सुम्या थंय आमचो भावार्थ घट करया आमची पातयेनी आमी उसारया ह्या सुम्याकच आमी ताचेरच आमचे दिश्ट आमी गेल्या आमकां समर्पण करया जे कितें आज आमी भेटोवंक आयल्या तें सगळें सुमी तें सगळें कान घेता म्हणल्यार त्या भावार्थान जैतांत बदलिता म्हणल्यार भावार्थान सगळें ताका समर्पण कर आमी मागया जिणयेंतल्या कश्टां वेळार ताळणेक सांपडतना चंचल जायनाका कंगल जायनाका सुम्यान म्हळ्यार हांव आसा तसो सुमी हांव आसा हांवूच तो म्हणलो आमकां धैर्य दिता तर आमी गावया गीत E28 पेज 124 जिणयेंतल्या कश्टां वेळार जिणयेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुखानी सुख रसलोलो तोस सांबाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखानी सुख रसलोलो तोस सांबाळता सदा
चंचल जाईना का कंगाल जाईना का हस्तलो पोंत पर्या लागींस हांव तुझ्या चंचल जाईना का कंगाल जाईना का कंगाल जाईना का हस्तलो पोंत पर्या दसमे हस्तलो पोंत पर्या लागींस हांव तुझ्या वेमगाळ भवान बरी समय आमकां धैर्य दिता समय आमकां बळ दिता कृपा दिता ह्या घडये तो वळयता आमचे ताचेरच आमचे दिश्ट केल्या ताचेरच आमी पाती येवया न्हय कोणी आमकां न्हय हो संवसार न्हय कोणी व्यक्ती खंयची वस्त आमकां जैत दिवंक कृपा दिवंक सकना शिशु मात्र तेजूनच आमकां म्हणा तेजो अंश म्हणजे अवस्वर 14 पहिली वळ अवस्वर 14 20 आनी 7 वळ समाधान हांव तुमकां दिता संवसार दिना देवाचेर विश्वास दवरा आमचेर विश्वास दवरा तुमी भियोंचे नाका खंत काडची न्हय सगळें ताका दिवया आमकां आमचें कुटुंब आमच्या मोगाच्या मनशां हो सगळो संवसार विविध राष्ट्र तुझा सगळी पयस वचून शांती समाधाना खातीर आमी मागया समयाच्या नांवान शांती आमी परगडया हर एक संगतीचेर हर एक परिस्थितीचेर लेट्स डिक्लेअर पीस लेट्स डिक्लेअर हीलिंग लेट्स डिक्लेअर डेलिव्हरन्स इन द नेम ऑफ जीसस समयाच्या नांवान मागया शकोनाक कसली कृपा सायासी मागया जेजूच्या नांवान आमी परगडया हर एक आत्मे आमकां सोन वचो जे कितें आमकां बांदपास बंदडेन दवरता आमची हरी एक खंत बेजाराय हरी एक भिरांत हरी एक कावचें हरी एक निराशा हरी एक सलवणी सक्कड सोन वचून तुज्या कुर्साक बंदिसा हरी एक आमच्यो ताळण्यो आमची पातकां आमचे अस्कत काय उणेपण सुमी जैतान बदलिता सगळें ताका दिवया बावडतान आमी बटोवया आनी मागया समया कृपा आमकां दी तळणींत सांबळाताना अंधकारांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा तळणींत सांबळाताना अंधकारांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका चंचल जायनाका कंगाल जायनाका कंगाल जायनाका हस्तलो पोंत पर्या लागींस हांव तुज्या वैसमी लागींस सादर दिता आमकां चंचल जायना शिशू आमकां पडता बरें करता कृपा दिवन आसा वयर काडटा हे सगळे कश्ट तत्वार तो सैतान बदलिता ताचेर विश्वास ताचेर दिश्ट घाल आनी सगळें ताका बेडय खडीच कर आशीर्वादित करता हस्तलो पोंत पर्या हस्तलो पोंत पर्या लागींस हांव तुज्या लागींस हांव तुज्या हात बारया स्तुती कर मागया हालेलुया 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 आशीर्वादित गलास तुझे आशीर्वाद आमचेर आसा तुझे सगळे कस सैतान बदली सर आमची मागणी तेच सर तांच्या बांदपास बंदरदान पिडीतान वायटदान सुडका in the name of Jesus I come against all bad every spirit of evil every sickness everything that's not of your kingdom सगळे आमचे दान कुटुंबात दान या संसारात दान पवित्र सभेत दान आणि
ज्या कोणा खातीर आसा मागता चितान पयस वचोस तुझे रास तुजी कशी योजना जारी सांग तुझे सैतान आमी वाटेली पयस आमी तुझे सैत आमचे जावन आसा we declare victory, we declare healing, we declare deliverance in your name Jesus, we declare mighty blessings in your name Jesus. तुझ्या नावान आमी मागता समेया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. इस्रायेली विविध सवामी समयांक भेटोवन दिवया. जल्म दिवसाच्या रानकरची बर्थडे लिली लसरादो कारकोळ. विवेट 74th बर्थडे विन्नी लोब बँगलोर. तशेंच आलिस सेरावो 71 years completed. आता 72 वर्साक मेळ दवर तांकां जल्माची शुभाशय पडया आनी देवाची विंचणार आशिर्वाद आमी मागता. अर्गांची तेसवा बॅप्टिझम एनिवर्सरी ऑफ राजीत. Thanksgiving for fulfilling intention Dora Castellino. Devi Kakultuच्या मनाक रुही लोबो. सोरबेस सवांगातीर मारिया डिसोजा किन्निगोळी. सुरत कलदान क्लॉटी डिसोजा. तशेंच कानेजार तावन फ्लोरिन डिसोजा. आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आमी देवाक काळजांत तावन अर्गां दिवया. प्रत्येक त्या सवांगाच रायिल्ली आमी सरी एक त्या सवां भेटोवन दिता. जायत्यांनी आमकां बरोवन गल्यांत सांगल्यान मागोवंक सगळ्यां खातीर आमी मागता आज उडास कडेन आग्नेस पिंटो तुज्या बऱ्या भलायकी खातीर कुटुंबाच्या आमी तुजे खातीर कुटुंबाच्या बऱ्या भलायकी खातीर मागता. तशेंच आमची विविध रितीरियो तुमी जाणा आसात. ह्या दिसांनी आज सावन कन्नडा विशेष कन्वेन्शन चलता 3 दिसांचे 14, 15, 16. तशे खातीर आमी मागया जायतो लोक हांगासर हजर जाला. तांकां सुमयाची कृपा आनी सुमयाची बेसांवां भलायकी सकट लाभचे खातीर मुखल्या हप्त्यांत आमची विशेष कोंगणेंत रितीर आसा सुडकेची 20 आनी 3 तारीख 20 to 23. ब्रेसरा संजेर 5 सावन आयतारा दोनपरां 1 वरां पर्यंत त्या रितीरे खातीर आमी मागया. आनी उपरांत निमाणे ह्या म्हयन्याची निमाणी रितीर जावन आसा डिवायन डिसायपलशीप प्रोग्राम 20 आनी 7 तावन 30 तारखे पर्यंत. थंय ब्रेसरा संजेर 5 सावन आयतारा 1 वरां पर्यंत. आनी आमकां मुखले सोनवार जावन आसात 15 तारीख आमची इंडिपेंडन्स डे आनी आमच्या मरियमायेच्या सर्गावरणाचें फेस्त आमी हांगासर सांगाता मेळोवन सगळ्या देशा खातीर माये मुखांत आमी मागतल्या. 22 तारखेर आमी दुबळ्यां खातीर म्हणून दिलेक्सिते पापसाहेबाचें आमकां पत्र आसा परिपत्र ह्या वर्सा आमी विशेश तरान मागता. उडपी दियेसुजेन दुबळ्यांचें वरस म्हणून घेतलां. हांगासर उडपी सोयकलो ह्या जाग येतलो विशेष मागणें दुबळ्यां खातीर. त्या दिसा आमी दुबळ्यां खातीर कितें म्हणी करूं कानिकी आमी एकठांय करतले हांव मुखल्या दिसांनी ताचें येवजण तुमकां तेळस दिल्या पूण आमी मागया. विशेष सोनवार आमकां विशेष मागणी हांगासर आसात. हरी एका सोनवारा आमी सांगाता मेळोन हांगासर मागचें. तशेंच आवाज आमी उडास करया. हांगासर देवान दी जाल्ल्या उडास आमी करता. एंटवानेट जोसेफ कटेंजियन कुवेट. बेरजोई जोसेफ कटेंजियन कुवेट. सिरिल आणि जसिंता मार्टिस पांगला. पौलिन आणि थॉमस वास पांगला. जीवन पेरेरा अमरोज पेरेरा पास्कल पिंटो. पुलगंगल्यात मेगदी प्रिसिल्ला आणि पीटर. 10th एनिवर्सरी जेराल्डी अल्मेडा शिरवा पिलार. पुलगंगल्यात मेगदी क्रिस्टोफर तावरो. सोर आत्म्यागती रुही लोबो. रीटा बैप्टिस्ट पेरेरा. लिली फेलिक्स डिसोसा. ऑस्टिन मार्टिन पेरेरा. सल्वादोर कुटिनो कोनाचे. फ्लोरिन मेंडोन्सा मुरबिद्री. ग्रेगरी नाझरेथ ऑस्पेट. काथरीन जॅकी फर्नांडिस. फ्रांसिस रफायल जेकब पिंटो मैनसोडास जयनगर मारोली मैंगलोर. रॉबर्ट मार्क मॅनेजर शिरवा. पुलगंगल्यात मेगती मीना विनीता लोबो दुबय. काश्मीर आणि मागदलेन डिमेल्लो मुंबय. तशेंच फ्रांसिस हेनरी लोबो हांचे सगळे आमची ते सवां भेटोवन सुमेचे बेसांव आमी जोन घेवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव प्रेम. हांव सिद्धगट येतावन. म्हाका पांयाचे नर्व्स इल्लें प्रॉब्लम आहलें. म्हजे पांय इल्ले रावंक जायनासलें. हें शेक जाताले आपापसेंत शेक जावचे रावंक जायनासलें. काल सिलेस्तीन सिस्टरान मागणी करतना
म्हाका तें सुटका मेळ्ळी आनी तिणें मागतना म्हाका पवित्र आत्म्याचे मोग संतोश कंपॅशन आनी फील जालें. ताका देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका एक कानान दूख आसलें, कठीण पडापड आनी 1 मिनिटाक सगळें म्हाका काळो आयिल्ल्या बरें जातालो. काही समजनासलें, खंय पडटांगी उडटांगी म्हूण कांय कळनासलें म्हाका. बुधवारा म्हजें हांव डॉक्टरशी गेल्लें, ताणें स्कॅनिंग करून सांगिल्लें आनी काल म्हजो रिपोर्ट आयलो. आनी परच्या दिसा पाद्र्याबान सक्रामेंताच्या आराधनेच्या सांगिल्लें एकल्याचो कान दूख, आवाज करतालो, उणो जाला, बरो जाला म्हूण. आनी हांव काल रिपोर्ट व्हरून डॉक्टरशी गेल्ली, म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. हांव 2 दिसां म्हणून गांवाक आयिल्लीं. म्हाका देवान अचक्त म्हाका हांगा डिटीटेक हाडिल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. आनी म्हजी एक कश्ट करून हांव आयिल्लीं. आतां म्हजे कश्ट संपूर्ण बरें जालें. म्हाका देवान आशिर्वाद केले म्हणून देवाक हांवें होगलीक दितां. Praise the Lord. Hallelujah. बरी साक्स. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजें नांव रोजलीन मेरी डिसोजा. हांव मंजुरतान आयल्या. हांव पयले देवाक अर्गां दितां. ह्या रितीरेक येवंक म्हाका फोव केल्ल्या खातीर. कितलेशे जाणांक मौन आसलें पूण थोड्या कारणान निमती येवंक जावना. म्हजेच नेबर्स आसात, तांणी काल एक मिसावनी वचूंक म्हणून सांगून येवनात तीं. मागीर म्हाका म्हज्या घोवाकान येवंक जाय आसलें, कित्याक म्हळ्यार देवान म्हजें तें मस्त वर्तीं कामां केल्यांत. आमचे अपुरूपात जोडी मनी येत देखून हांवें देवाक मस्त अर्गां दिवचें. आनी ताका भलायकी बरी ना, तशें जाल्यार आनी येवंक जावना. मागीर हांव चिंतलें आतां येवन वेचें जाल्यार म्हाका मस्त कश्ट येवचें मस्त टायम लागता म्हणून. आनी ताका न्हांवक उदक दिवंक सकाळीं तो विगीवटाना आनी सांजेर हांव पावताना मागीर सांजेर नायना म्हणटा. देखून खालें करचें म्हणून समजनासलें. कंटिन्यू करूंक जाय म्हाका 3 दीस. देवान एक व्हडलें अजाप केलें. ताका कालच्या दिसा विगी उठयला सोरार कारण दिवन आनी म्हाका आंगाक उदक घालीजे म्हणलो. सकाळीं विगीन 16:30 उदकान न्हांवन आनी पुरा कामां जावन म्हाका येवंक देवान फोव केल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. एक अजाप म्हणाजें कित्याक म्हळ्यार तो केदाळी विगी उठाना. मागीर हांगात रायल्या पण हांव देवातान कितले पयस आसा आनी कितले सुकल्या तें पुरो म्हाका मतीक आयलें. एक पाटी पयले रितीर जावन देवान म्हाका पाटी आपोवन हाडल्या उपरांत हांवें सुमार मागण्या आनी कर्ण देवसराक बायंड करचें पुरा शिकल्लें हांव. पूण आतां करना ह्या दिसांनी. तें पोर बाया कडेन सिस्टरीन सांगिल्ल्या वेळार म्हाका न्हीद जावना. म्हाका बगलें हांव कितले पयस आसा तें म्हणलें जाल्यार हर एका घडी कितले ताळण्यो येतात. हर एका ताळण्याक हांवें जैतोर येत न्ही तें ल्हानशें एक मागणें ल्हानशें एक उतार सांगून पवित्र आत्म्याक आपोवन देवसराच्या सर सक्तेंक बायंड कर जेजूच्या पांय तळा उडोवन मस्तन ताका पवित्र आत्म्यान म्हाका जेजूच्या पवित्र रक्तान धुवन पवित्र आत्म्यान बरोवंक एक ल्हानशें मागणें हांवें डेली कितले गरजेक खंयच्या गरजेक केल्यार देव म्हाका पवित्र आत्म्यान भरता म्हणलें म्हाका रियलायज जालें. आनी हांवें मागणें करूंक तें सुकलाक सॉरी जेजू. अर्गां जेजू. आमी चिकमंगळूरसावन आयल्या. हांव मेबल आनी मेलवीन. ताका मस्त 6 म्हयन्या तावन मस्त BP हाय आसली, वेरिएशन जातालें. हार्टाचें डॉक्टरान सांगलें ना मस्त तें 100रांत 3 जाणांक मात्र जाता तें म्हणून सांगलें. वेरिएशन जातालें 2D एको आनी काडलें सगळें. तातूंत मस्त ताका प्रॉब्लम आसलें. ताच्या उपरांत ताका BP नॉर्मलार येवंकूच येनासली. मस्त तकली पडापड तकली पडापड आसली. हांगा आयिल्ले दीस आमी ब्रेस्तार आयल्या सांजेर. त्या दीस राती तो न्हिदोंक वचूना. मागीर दुसऱ्या दिसाय सांजे मुसर आसली. मागीर सिस्टराक राती कावन्सिलिंगाक मेळ्ळ्या उपरांत त्या दिसा कावन्सिलींग जाल्या उपरांत राती बरो न्हिदला. सकाळीं मुसर ताका कांय गोतूच ना, बरोकर न्हिदला. तकली पडापड सगळी ताची गूण जाल्या. एकदम ताका तकली पडापड ना. तशें म्हाकाय मस्त एक 3-4 वर्सां हांव सायटिका प्रॉब्लम एक रावंक म्हाका जायनासलो दावो पाय. चड वेळ रावल्यार मूय येतलो आनी मस्त पडापड आसली. आतां 3 दीस जावन हांगासर आयिल्ल्या उपरांत म्हाका तें प्रॉब्लम सगळें म्हाका गूण केलां देवान. देवाक अर्गां, देवाक होगला. आनी आमकां हांगासर रिट्रीटेक येवंक फाव केल्ल्याक देवाक काळजान थावन अर्गां दिता. Praise the Lord.
तुजे बेदी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन वरबेन कलत्या काळजान मोना भेटो करगा बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त ते मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो आज आमी भगवंत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे एक याजक आणि रक्त साक्षी हाचें स्मरण करता. आयच्या वाचपांनी तुमी आमकां विशेष संदेश दिता. आमच्या आपोवण्यांत आमी विश्वासी रावोंक आनी तुमी आमचे थंय विश्वासी म्हणलो संदेश आमकां आयकूंक मेळटा. एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. आज मॅक्सिमिलियन कॉल्बे मुखांतर आमकां जाय अशी कृपा सुम्याक आमी सदां विश्वासी रावोंक जिवितांत तशेंच आमच्या मरणांत आमी मागया. जायते बोडी आमी विश्वासी रावून हांव अस्कत आमी सुकल्या म्हणलें वळखोन आमचें एक ल्हान व्हड पातकां वळखोन सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बगसने मागून आमी म्हणया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसोत बगेन सदां संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. सर पदवीधरांनी बहुदयाळ देवा मॅक्सिमिलियन कॉल्बे तुझ्या रक्त साक्षाक आपल्या कश्ट्या वळवळांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. ताच्या जैताचो दीस संभ्रमतना उपकार आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमी दुस्मनाच्या फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मोरा पर्यंत जैते वोन जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुताची सुक्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुवें करार मोडून तुज्या सपुताची बेपारवो केली देखून हांव तुज्या करण्या प्रमाणे तुजे कडेन वेवहार करतलो. तरी तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी तुजे कडेन एक शासनीक करार स्थापीत करतलो. तेन्ना तूं तुज्या सालीचो उगडास करतलोय आनी हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराक लागून न्हय तरी हांव तुज्या भयणीक व्हडलेक तशें धाकटेक घेतलो आनी तांकां तुज्यो दुवो कश्यो दितलो. तेन्ना तूं लजेक पडटलोय. हांव तुजे कडेन म्हजो करार स्थापीत करतलो आनी हांव सर्वेस्पर म्हणून तूं वळखतलोय. तुवें केलां तें सगळें हांव तुका बक्षितलो. तेन्ना तूं ह्या सगळ्यांचो उगडास करतलें.
आनी लजेन तूं तुजें तोंड उगडचें नाय. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. आपले देवूस म्हजो तारोक, ताका जर हांव पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ, तोस म्हज्या किर्तनाचें मूळ. वय तोस म्हजो सडवंदार. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. सडवणीच्या झरींतलें संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया. ताचें नांव अर्सिया. सक्कड परजांक ताची विजमितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. सर्वेस्पराक गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यांत महत्कार्यां. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळीत करा. गाजया सियोनाच्या निवास्यानो, आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरोसो व्हरतो. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें उतर मानून घेया. मनशांचें उतर तें न्हय, बगार देवाचें उतर तें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ थोडे फरिसेव जेजू सरशी येवन ताका पारखुंचाय रेद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपल्या बायलेक सोडयत गी. जेजून तांकां जाप दिली, अरंभारसर असनरान तांकां दादलो आनी बायल कन्न रचली अशें म्हणलें तुमी वाचला न्हय. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें तीं दोगांय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळ्या सराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयेत म्हूण मईचेन कायद्यानिशी परवानगी दिल्ली कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मईचेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. पूण अरंभात हांव अशें नातल्लें. हांव तुमकां सांगतां, जो कोण व्याभिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता. ताका अशीच म्हणाले, दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजार जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, हें उतर सक्कडी मानून घेनात. जांकां तें देणें मेळ्ळां ते मात्र तें घेतीत. आसात थोडे हिजडे जल्मात आवनूच अशे, आनी थोड्यांक मनशांनी हिजडे केल्यात, आनी थोड्यांनी सर्गींच्या राज्या पासत आपणाकच हिजडे करून घेतल्यात. जो कोण हें उतर मानून घेवंक शकता तो तें घेव. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज एक सवाल करया. खंयचें बरें? काजार जावचें बरें की अंकवार रावचें बरें?
काजार जाल्ल्यांक थोडी बडी भक्तां जावंक पुरो हांव करासलें जाल्यार बरें म्हणून आनी तशें मनशेंय आसा हांव करासल्ल्या भक्तां जावंक पुरो न्ही काजार जाल्लें जाल्यार बरें म्हणून पूण मुखार भवानी मनी बरें आनी वायट सगळें आमच्या हातान देवान गेलां आमकां एकल्यांक एक योजन सुम्यान आसा गेला एकल्यांच्या जिवितांत जर आमी तें समजल्यार आनी त्या योजनांत आमी मुखार मॅट काडल्यार देव ताचेर बेसांव घालता जावं पुरो काजार जाल्लीं देवाचें योजन कितें आस आमकां आयकूंक म्हणलें देवान सोडलां मनीस मोडिना जावं म्हयजेन रजा कित्याक दिल्ली तुमच्या सुकुशेचे आमी आमची सुकुशी करतना आमकां कश्ट म्हूण बगता वा आमकां त्या बेसान मुखार वचोंक जायना काजार जावं वा अंकवार जावं वा रिलिजियस जावं पूण आमी जर तर देवाची कुशी समजोन तें कितें योजन म्हणून देवाचो आदार कान घेवन मुखार वता तर देव तें पंथाक पावयता कित्याक देव हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें श्लोकांत आयकलें तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आतां तूं म्हाका बुजवून दिताय देव विश्वासी देव अविश्वासी जायना देखून देव ताचो करार सल्लो मोडिना देखून आमकां देवान ताच्या योजनान करारान गेला आनी आज मॅक्सिमिलियन कॉल्बे पळया एक ह्या जाग 40 आनी 7 वर्सां मात पूण रक्त साक्षी आनी एकल्याच्या जाग्यार मोरोंक सयत आनी जिवीत मरणान देवाक ताणें साक्षिली एकडी बरो आमच्या दोळ्यांत आंब्या आमकां सुमी आपयता तसलें आपोवणें आमचें एकल्यांचें आनी सुमी विश्वासी तर आमची कुशी न्हय देवाची कुशी जावं म्हणून आमी मागया गीत नंबर C29 C29 सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे ह्या हुंड्या वायना सवें अस्कत हो जीव पेटून दिता स्वीकार कर म्हूण परता खुशी तुजी करूंक येता आदार तुजो दी म्हाका घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे ह्या हुंड्या वायना सवें म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदाद पावपाक मानता तसलें जावून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना कडेन महिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पयसभेच्या आदवास सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका बडयलेली देणी पवित्र कर मॅक्सिमिलियन कॉल्बे तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळांचेर जैत वेलें त्याच मोगान आमचीं काळजां मना पेटय म्हणून आमी तुजे लागीं अत्रे गुण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचीं काळजां उबारुया तीन सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फोव सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवान मॅक्सिमिलियन कॉल्बे तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपलें रगत व्हरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकांय तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र बारासो सर्वेस्पर तूं
सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रिस्त पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून दिनी पवित्र कर मागता हांव ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान ससूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परीचे वांजतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने येतलो. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सौंडो आनी सर्वची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वासाव. आनी जेजूची कुडरग सवतल्या आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी लियो आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सारकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस सांग तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिया देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदत्ता आनी सोर कळी तुका मनवल्यान विशेष कर मॅक्सिमिलियन कॉल्बेस, आर्नोल्ड, जुझेफ रेनार्ड मेड्स, एसवरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी आमचे सुमे आसून आमच्या गरजांत तो पावता. आमच्या बेसांत आमकां विश्वास रावंक कृपाय दिता. तर आमकां आमचे कितें आमी भेटोवंक आज सगळें ताका भेटोवन सुम्यान शिकयल्ले मागणे एका मनान काळजान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समकय, तुजी कुशी सगळ्या सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दायगुण्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावर्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटां सांबाळ तुमची येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुमयात म्हाका पवना उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D76. जेजू तू ये मुझे तर काळजान प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवरा दैविक सक्तेन वाग. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा मॅक्सिमिलियन कॉल्बे तुझ्या भाग्यवंत रक्त साक्षाक तुवें तुज्या सेवेंत विश्वास आनी कश्टा मरणान सैतेवंत केलोय. आमी सेवला त्या पवित्र जिवना वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी सैतेवंत कर. आमच्या पोवण्या परमणे तुका विश्वासी रावंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर F13. शेगुणाचे वाटे सुम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मुजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट कश्टांत वासताना जामुजो आदा भंय मुजे करताना दयेन म्हाका तूं राव. शेगुणाचे वाटे सुम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मुजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट मोगाळ पुता सोबे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.